सगळे तुझे ओको मोगाचो वियोक्षिता सगळ्या तुझ्या वायटाक गुणाचे ओगोत दिता सगळे तुझे ओको मोगाचो वियोक्षिता सगळ्या तुझ्या वायटाक गुणाचे ओगोत दिता आत्म्या म्हज्या आजांता देवाचे उपकार आठव आत्म्या म्हज्या आजांता देवाचे उपकार आठव बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आयचे मिसाचे बलिदान आमी भेटयता इंतेसांव बी बंदोडकर हाचे पासत ताचे इंतेसांवा पासत आनीक मेर्सिया रोसालिना फाल्कांव तिका सुर्गीचें सूख आमी मागता त्याच बरोबर आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समारंभता एलिसन डायस सपेको आनीक मार्ता फेर्नांडीस देवान तांचेर आपलो सुभ आशिर्वाद घालून तांकां आपल्या देण्यांनी बरो म्हूण आमी मागुया आज बाबूंदो म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आनी खेरीत भाशेन पाप साहेब मागूंक लायता फॉर दोज हू हॅव सफर्ड हार्म फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द चर्च म्हळ्यार पवित्र सभेंत जायते वायट उणेपण ज्या मनशांनी भोगलां पवित्र सभेच्या वांगड्या कडल्यान तांचे पासत खेरीत भाशेन पाप साहेब मागूंक लागता पवित्र सभेतूच तांकां ही पेकोवणी फावो जावंक पाप साहेब तांचे पासत खेरीत भाशेन संवसारभर क्रिस्तांवां लागीं हे आमच्या भाव भयणी पासत मागता आनी जायते पावटी कडेक पवित्र सभेची वांगडी कशी एकामेकाची भाव भयणां कशी जायते दूख गोडेक आमी दुसऱ्याक दिला जायते वायट कडेक जायती वायट उतरां वायट कोण्यो आमी कडेक दुसऱ्याचेर आदारल्यात ह्या आनी दुसऱ्या पातकाची आमी ह्या वेळार दूख दवरुया आनी आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां वापरून मुसुकन्या उत्सारान सांगता मनान चिंतून तोंडान उत्सारून वायट आतारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबलो अपराध ह्या पासत बाकी सदांच सांगता मरे सगळ्या देवदूताक आनी भोगतां आनी तुमकां बाबा भयणीदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन प्रार्थुया मोगाळ बापा पास्काचे परबेक फावो ते परी तयार जावच्याक आमकां तुज्या भावार्थ्यांक आदार दी सगळी तुजी पवित्र सभा कुडीचे दोणवणेन हो प्राचीत काळ समारंभता ती दोणवण जण एकल्याच्या ओतम्याक फायद्याची जावंक निर्मी म्हूण आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सव्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रात सुट चलयता सासनाच्या सासना आमेन
एझेकियल प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पूर देव अशें म्हणटा, नोश्टो मनीस सगळीं आपलीं पातकां सोडून दीत, म्हज्यो आज्ञा पाळीत, स्मूर्त सांबाळीत आनी प्रमाणीकपणान चलत जाल्यार तो खरेंच जिवो उरतलो, तो मरचो ना. ताच्या खंयच्याच पातकांचो हांव उगडास करचो ना. प्रमाणीकपणान चल्लो म्हूण तो जिवो उरतलो. नोश्टो मनीस मेल्यार म्हाका संतोश भोगता म्हूण तुमकां दिसता, सर्वेस्पूर देव उलयता. पातक्या मनशान आपलें नोश्टेपण सोडल्यार आनी असो तो जिवो उरल्यार तेन्ना की म्हाका खरो संतोश भोगता. पूण बऱ्या मनशान आपलें बरें जिवीत सोडल्यार, पातक केल्यार, नोश्ट्या मनशा भाशेन जियेल्यार आनी सगळ्या तरेचें नोश्टेपण केल्यार तो जिवो उरतलो काय? सगळें ताचें आदलें बरें जिवीत हांव विसरतलों, कित्याक ताणें आपलें विस्वाशीपण मोडलें आनी पातक केलें, आनी ह्याच खातीर तो मरतलो. पूण तुमी म्हणटात, सर्वेस्पूर कोत्ता तें सारकें ना. इस्रायेलाच्या घराणें आयक, हांव कोत्ता तें सारकें न्हय, वो तुमीच कोत्तात तें की सारकें न्हय म्हणचें. बरो मनीस आपलें बरें जिवीत सोडून दिता आनी पातक कोत्ता देखून मरता. तेन्ना ताणें वायट केलां देखून ताचेर मरण येता. पूण वायट मनीस आपलें पातकी जिवीत सोडून दिता आनी स्मूर्त सांबाळून प्रमाणीकपणान चलता तेन्ना तो जिवो उरूंक फावो. सगळीं आदलीं पातकां सोडूंक ताणें येवजिल्लें देखून तो खरेंच जिवो उरतलो. ताचेर मरण येवचें ना. देवाचें उतोरें. देवाचें वडकार. जबाब. तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. परतून म्हणया, तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. कोल कोल कोणान पडलां, तुका उलो मारता, तूं म्हाका पाव सायबा. खालत्या विनोतीचो, म्हज्या प्रार्थनाचो आवाज तुका आयक सायबा. जबाब. तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. आमच्या गुन्यांवांचो तुवें जोर थाव घेतलो. तुजे मुखार उबो सायबा कोण उरतलो? पूण पातकाक बोगसणे मेळटात. तुजे सोवें म्हणून परमेश्वरा आमी बसतांव तुका. जबाब. तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. परमेश्वराची वाट हांव पळोवनूच आसा. ताच्या उतरार पातयेवन आत्मो म्हजो रावता. केन्ना फांतोड पावत राखणो आशेन आसता. त्या वोन म्हजो आत्मो दोनयाक आवड्यान रावता. जबाब. तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. विस्वास आपलो दवरून राखणो फांतोडीचेर आमचो विस्वास सगलो. परम इस्वराचेर ताचेर आमचो विस्वास, कित्याक ताच्या हातांत भरपूर मेळटा काकलूत तारुणाची बोडटी. जबाब. तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. इस्रायलाक आतां सर्व नश्टेपणांतलो, ताच्या अपराधांतलो निवारच्याक तोच एकलो. जबाब. तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. उद्गार. तुमचीं सगळीं पातकां झाडून उडोयात म्हणटा सर्वेस्पूर, आनी तुमकां एक नवें कालीस आनी एक नवें मोन घोडात. सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एकदा जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, शास्त्रांच्या आनी फारिसेवाच्या प्रमाणीकपणा परस तुमचें प्रमाणीकपण अदीक व्हडतें न्हय जाल्यार तुमी सुर्गेच्या राज्यांत कधीच भितर सरूंक पावची नात. जिवेशी मारूं नाका, आनी जिवेशी मारीत तो न्याय सुबे मुखार गुन्यांवकार जातलो अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलेलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता,
कोणूय आपल्या भावाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्याय सोबे मुखार गुन्यांवकार जातलो. कोणूय आपल्या भावाक बेल गो म्हणत जाल्यार तो न्याय सोदरे मुखार गुन्यांवकार जातलो. आनी कोणूय ताका आरे देव धर नासलेल्या म्हणत जाल्यार तो एमकोणाचे कास्तीक सांपडटलो. ह्या पासत तुजें दान भेटोवंक वेदी मुखार येताय तेन्ना तुज्या भावाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलेंय कारण आसा म्हूण थंय तुका उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच दवर आनी पयलो वचून तुज्या भावा लागीं शांती कर. मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. तुज्या वाद्या बरोबर वाटेर आसतनाच तुमचें मोदें उपरासलेलो तोंडो बरे भाशेन सोंपय. नाजाल्यार घडयेक तो तुका नितीदाराच्या हातान दी. नितीदार तुका शिपायाच्या ताब्यान घालीत आनी तूं बोनकोणीत पडशी. हांव तुका खरेंच सांगता, निमणी दोमडी फारीक करीसर थंयसरलो तूं सुटचोच न्हय. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावानो, ह्या दिसांनी घडीक यूट्यूबाचेर वा दुसरे कडेन जायते कडेन घडीक दी ऑस्बरी रिवायवल म्हूण जायत्यांनी घडीक आयकलां आसतलें. अमेरिका हांगासर एके कॉलेजीन तांचे कॉलेजींतूच सायडीनूच एक कॉपेल आसा आनी जायते फावटी भुरगीं फ्रायडे सर्विसीस म्हूण करता. म्हणल्यार कॉलेज जाल्या उपरांत थंयसर वचून मागणें प्रेयर सर्वीस ती करतात. आनी फेब्रुवारीचे 8 तारखेर अशींच थोडीं भुरगीं कॉलेजीची जेन्ना मागणें करूंक गेल्ली तेन्ना पवित्र आत्म्याचे देणें तांकां फावो जाता. आनी भाव भयणो, हे मागणें खोबार जायना. सुमार 2 सुमाना मोर दॅन 2 वीक्स हे मागणें तशेंच चालू उरता. दीस रात हे मागणें चालू उरता. अमेरिकाची जायतीं भुरगीं तरणाटीं जायतो लोक कितें भाशेन हे कॉलेजींत येतात ह्या मागण्यांत वांटो घेवंक. आनी जायते विडियोज कडेन तुमकां पावल्यात आसतले. जायत्यो टेस्टमनी आज ही तरणाटी लोक दिता. कोण भाशेन थंयसर येवन आपणाक पेकोणी फावो जाली, कोण भाशेन थंयसर येवन आमी आमचें जिवीत बदल्लें. भाव भयणो, 2 सुमाना अदीक हे मागणें थंयसर त्या कॉपेलांत जालें. जायते फावटी आमच्या जिवितांत भाव भयणो 2 तरेच्या मनशांक पळोवन आमी तोटाक जाता. जो कडेन मनीस पयलो एक वायट जिवीत जियेतालो पूण आतां नवसरणेचें जिवीत जियेता. दुसरे वाटेन आमी तोटाक जाता. जो मनीस एका काळार एक बरें जिवीत जियेतालो पूण घडयेक वायटाक सांपडून आज एक वायटोवें जिवीत जियेता. आनी दोनूय मनशाची आज आमकां खबर पयल्या वाचपाक मेळटा. देव इजकेल प्रोवेदा लागीं उलोवन म्हणटा, जरी तर एक नश्टो वायटोवो मनीस आपले पातोक रडून जरी तर आज्ञा पाळटा, आपलें जिवीत बदलता, सुमर्ती प्रमाणे जियेता जाल्यार देव म्हणटा तो मनीस मरचो ना, तो मनीस वाचतलो. कित्याक सगळीं ताची पातकां आदली पातकां जी ताणें केल्यात ती हांव विसरतलो, ती हांव बक्षितलो. आनी भाव भयणो, जेन्ना जेजू खुर्सार मेल्लो ताच्या सायडीन आसलेल्या चोरां थंय अशेंच हांव पळयता. घडयेक जायत्या लोकांक ताणें चोरलोले, जायते वायट ताणें केलोले, पूण निमाणे घडयेक आपले पातोक तो रडटा आनीक आपलें जिवीत तो नवसरता. आनी जेजू ताका म्हणटा, आज म्हजे बरोबर तूं वैकुंठान आसतलें. दुसरे तरेचे मनशां आमी पळयता. देव इजकेल प्रोवेदाक सांगता, जरी तर एक बरो मनीस आपलें बरें जिवीत विसरून वायट जरी तर आपणायता, पातोक जरी तर करता, तो नश्ट्या मनशा भाशेन तो मरतलो, तो आनीक वाचचो ना. आनी जितलें बरेंपण ताणें आपल्या जिवितांत केलां तें हांव सगळें विसरतलो. कित्याक ताणें आपलें जिवीत पातकाक लोबदून घेतलां. आनी भाव भयणो, शुभ वर्तमानान असलीं कितलींशींच मनशां आमकां मेळटलीं. उदाहरणां
आदाव आनी केव देवान तांकां सगळ्या बरेपणां रचलोली पूण आपलें बरेपण विसरून ती पातोक आदारतात. सोलोमन एक व्हड राजा कोणाक दिवंक ना तितली जाणवाय देवान सोलोमनाक फावो केल्ली. सगळे बरेपणान आपलें जिवीत तो शेतालो पूण उपरांत आमी पळयता कुड्या देवाक तो बसूंक सुरू करता, वायट आपल्या जिवितान आदारता आनी हे भाशेन एका काळार एक बरो मनीस आसलेलो तो एक वायट मनीस जावंक पावता. बाबीनो मनशाच्या जिवितान चड पळयल्यार आमी दोन वस्तू पळोवंक जाता, द टू मुवमेंट्स. म्हणल्यार एक बरो मनीस अदीक बरो जावंक शकता, द मुवमेंट फ्रॉम गूड टू बेटर. आनी दुसरें आमी पळोवंक जाता तें म्हणल्यार बरो मनीस वायट जावंक शकता, फ्रॉम गूड टू बॅड. देर इज नो मुवमेंट फ्रॉम बॅड टू वर्स. म्हणल्यार वायट तो अदीक वायट अशें आमच्या क्रिस्तांव धर्मान ना, कित्याक देवान आमकां सगल्यांक बरी रचल्या. देवान आमकां कोणाकूच वायट म्हूण रचूंक ना. तर आमी बरीं आसलेलीं अदीक बरोवंक जावंक शकता वो बरीं आसलेलीं आमी वायट जावंक शकता. बाबूनो किरीत भाशेन आज जेन्ना देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता आमी आमच्याच जिविताचेर एक नदर मारया. कसलें जिवीत हांव जियेता काय, बरें जिवीत काय वायट जिवीत. जरी तर आमी वायट जिवीत जियेता पातकाक जरी तर आमी लोभदन आसा देवाचो आदार आमकां मागुया. हे वायट आमी सोडूंक बऱ्या जिविताचेर रस्त्याचेर आमची पावलां मारूं. तरीच कृपा ह्या आल्तारार उंड्या स्वरुपान येतल्या जेजू लागीं आमकां सोण एकल्याक आमी मागून घेवया. भिडवणीच्या वेळार गायन गावया. सी 40 उपास बरो मागणें बरें 40 सी 41 पेज 45. Upas boro magre bore tace postas mogadere uban betoy kalistuce eram bogoyle vadene paurariaki valdi busri lanan mogan vago म्हज्या भाव भयणो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खी बरी सेवेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवन देवा आमच्या दयाळ बाबा, तुजे कोनवाड्याचे पदवेन आमची सोडवण करूंक तुवें येवशिल्लें आनी जिसून कुर्सार आपल्या रोगतान वोपलोल्या योजना वरवीं आमकां बोगसणें दिवंक तुजी खुशी जाली. तोच योद्न आमी आतां तुका नव्यान भेटयता आनी दोळ्यान तो मानून घे म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळ सावकारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, आमचे कुडीक आमी दोणवण दितना उगुणाचे तूं बोळ मोडटाय. आमची मनां उच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तोर महिमा वागणटा. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorves por tu, Bovi, Bovi, Bovi.
Sorves por tu, sorganizo salvolia, cruciamo in Roma. Usorni, Lucaso Isu, Sorves poraci, Davideta, Eta Capasu. Usorni, Lucaso Isu. बापा करोस पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका देनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेच घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोचची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात, ही म्हज्या रोगताची काळज, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाच्या बोगसणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते बारवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. Bafartaco kut pogotuja. Sumia Gesù, Amio unokata, ani ekashi trepieta, kitle bogi tu moj boharisu, ani tuce mora orgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो सोंड आनी सोडवणीची काळ सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडा रगत शेवतले आम्हा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विश्रायल्लेची पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेनी बापा, फिलीप नेरी आमचे गवडी बापा आनी सगळे ह्या निके वर्गां बरोबर ताका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरो दवरून मेल्या ते आमच्या सगळ्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टाकुतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोली कमोल पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवची मय संगती बघेन धरून दुता आनी सोरकणी तुका मनवल्यात सगळे भक्त बरोबर ससणीच्या सुखान आमकां वाडो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. Amen. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना सांगतान सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आनी आमी आमची चुकयल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्त शेण्याक आमी बोरवाशेन नदरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आघातांतली वाटाय.
कित्याक ह्या चोरकी पृथ्वी आनीक मोहिमा तुजी ससनाच्या ससन सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावरताचे दीस काल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती त्या तूंच तिका एकवटान सांबाळ जशी येता रास सोड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुमयाची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं तुमचेय सवे आसूं खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वाटुया देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत को देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत को देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबरना पूण तुजें तुजे कातरान म्हाका भलायकी मेळटली कोमयाच्या वेळार आमी गायन गावया काळीज मोचें तूक अंतरेकता D24-560 D24 पेज 60 Carismo tu contreca Gesù e carzonocia Carismo tu contreca Gesù e carzonocia Asciuntu cavi gurauta Bagoia shatar damoja Asciuntu cavi gurauta Bagoia shatar damoja Od momozotu kaneta Gesù Momozotu kaneta Gesù ognianocia Živak moža buktalata Gesù živak moža buktalata Gesù živak moža सगळे आमी उबी रावया प्रार्थुया सर्वेस्परा कनवळ्या बाबा तुज्या पवित्र जेवणान वांटो घेवन आमकां नवो जीव मेळो आनी ताचे वरवीं पोरण्या खोटेपणांतली नितळसावन तुज्या सासणाच्या सुखातूय आमकां वांटो मेळो हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी आमेन आज सांजेर 5:30 वाजता कुर्साची वाट त्या पयलीं कुमसार आसतली कुर्साची वाट जाल्या उपरांत मिसाचें बलिदान सगळ्यांनी कुर्साचे वाटेन कुमसारांत मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमी मागता त्याच बरोबर आयतारा दिसाक आमच्या पणजे वार्डाच्या देव संदेशकारांक कारांजले फिरगोचे लागीं कुर्साची वाट आसतली सांजेर कोणूय आसून नांव दिवंक उरला जाल्यार दिवची म्हूण आमी मागता
सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार दिवबाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार शेवटाचे गायन गावया. तुझी पवित्राय आय 30 आनी 2 पान 135 आय 32 पेज 135. तुझी पवित्राय